आणि तुम्ही सांगितलं की जी आमच्याकडे जनावरां जी वायल्ड एनिमल्स असतात तांकांय तितलोच मान आणि रिस्पेक्ट दिवंक निश्चितपणे निसर्ग हो एकलो मनशाचो न्ही, किंबहुना मनीस हो सगळ्यांत शेवटचो प्राणी आसा ह्या पृथ्वी तलाचेर आयिल्लो. त्यामुळे मनशा पयलींची ही सगळी जी निसर्गाची घटक आसा त्यांचेर हो तितलोच त्याचो हक्क आसा. जें कितें पिकता आपलें तें सगळें ह्या सगळ्या निसर्गाच्या सगळ्या घटकांचें आसा. म्हणजे तांकां दिवप आनी तांकां त्यांचें संवर्धन जावप, त्यांच्या पोटेपाण्याचो प्रश्न तितूंतल्यान निभावप हेंच एग्रीकल्चर करतना सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. माकड येता ते काही प्रमाणात तुमचें पीक खावन वयता. बाकीचे मोर आसता, वेगळे पक्षी आसता, हे सगळे खाता. हो त्यांचोच वाटो आसता तो आनी तो त्या वाटो निश्चितपणे जाता. आनी शेवटी मनशान जर तेंच्याशी मैत्रीपूर्ण जर संबंध दवरले आसत जाल्यार म्हाजो एक असो अनुभव आसा की तुमचें खूब मोठें नुकसान जालूच करिना. म्हणजे ते खाता ते पोटा पुरतेच खाता. मनशा सारके 7 पिढयांचेर ते सांठोवन दवरिना. ते फक्त आतां कितली भूक लागल्या तितलेंच खाता आनी ते वयता. म्हणजे तुमी त्या प्रमाणात त्यांच्या सगळ्यांचें संवर्धन जावपा सारकीं जर झाडां पेडां लायलीं, फळफळावळीची जर तुमी जंगलांत जी झाडां लायता ती बरी पशु पक्षी जनावरां हांकां उपयोग पडपा सारकीं जर फळ झाडां लायलीं जाल्यार तेंचेंय संवर्धन जाता आनी ते तुमचे वाटेक चड येयना असो आमचो अनुभव. वा एकदम ब्युटिफूल असं आमकां एक आयडिया मेळ्ळा हांगासर की जे एनिमल्स आसा ते फक्त पोटा पुरते खाता. ह्युमन बिंग्स डू इट फॉर द ग्रीड, दे डू इट फॉर जनरेशन्स एंड जनरेशन्स एंड गॅदरिंग वेल्थ. Animals only work for their own stomach and for the stomach of their little children and little ones. Wow, that's something else.